30 वर्सां उपरांत नेवी फायरिंग एरिया लागसारचो नालो उसपोवपाचें काम सुरू केलां. बाणावलेचो आमदार बेन्झी वेगसान हें काम सुरू केलां म्हूण ताची तोखणाय जाता. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं खंयच्या आमदारान हो नालो उसपोवपाचें काम केल्लें ना अशें बाणावलेकार सांगतात. बाणावलेच्या आमदारान परत एकदां शेतकारांक शेतां रोवपाक वाट करून दिली म्हूण ताका थळाव्यांनी ताचो उपकार आटयला. फ्रेंडली पॉलिटिक्स म्हणटा तें आज and this environmental friendly politics has to gain ground. आमी इनिशिएटिव्ह बाणावलेंसून गेला. आज हांव सगळ्या शेतकारांक उलो मारता, जी जितली शेत पाड आहे, जी जितली शेत रोयली नाही ती शेत रोया. ही आतां नाल्ला जी आहा ती म्हाका दिसता म्हज्या लायफांत हांवें केन्ना आयकोना कोणें उसपलो म्हणून. आनी इतलें उदक भरून कोरमोणे आनी कावेलोसीसून हें उदकाचें भरून लोकांक शेत रोवपा मेळनासलें तें देव बरें करूं मिस्टर वेन्झी. कित्याक हें पयले फावटी हुंयच्या एमएलएन करूं ना तें हे एमएलएन आमकां येता आसतना करून दिलां. आनी हांव मागतां लोकां कडेन देखून की आतां शेतां रोवची न्हू, बेश्टें पाड घालून इतलें तेणें काम करून निरफळ करून दिवं नाका. आनीक इतलेंच न्हू, कावेलोसीन देखून आमकां म्हाका स्पेशली म्हाका आनी आमच्या शेतकारांक रोवपाक मेळना हें म्हणनासलें उदक सदांच भरोन मातशें पावस पडलो भरलें, मातशें पावस पडलो तशेंच ही आतां ही नाल्ला म्हाका दिसता म्हाका 54 इयर्स जातलीं येदनाय हांवें आयकोना ही नाल्ला कोणें उसलो म्हणून. गेल्या त्या म्हयन्या ताका सांगलोलें बेग्या बेगीत आमगेलो हे नेवीची एरिया केशी जाले ओपन कर आनी दी मू. आनी तेणें आज काम म्हाका सुद्दां 15 दीस देखून जालें नाय हें काम चालू कोता. आनी ही आखी न्हूय आतां भितरल्यान नेवींतल्यान आहा ती उक्ती जाता.